आयज आम्ही हिंगा कांती सर्कला कडेन धरना दवरला घेवन सगळ्या आमचे झाडूवाले जे कामदाराक सगळ्या डेपोनी तशेंच बस स्टँडाचेर गाडी येता कादंबाच्यो तशेंच आमच्या म्हापशा स्टँडाचेर जे कामदार आसा झाडूवाले ते सगळे धरना दवरला एकूच कारणाक लागून की कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां 5 वर्सां 6 वर्सां जालीं कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां आयज काडून उडयल्या सर्विसेचे आनी दुसरे कामदार घेतल्या। आतां आमी म्हणटात 5 वर्सां 6 वर्सां कामदारांनी काम करून आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आमी फिक्स करी म्हणून ना ताका पूण तेची सर्वीस कंटिन्यू कर म्हणून आमी आयज हिंगा येयल्या आनी हेका मॅनेजमेंट कादंबाचो मॅनेजमेंट कांयच हेचेर रुपां घेयना। हे सगळे फोटीकपणां चल्ल्या की मॅनेजमेंटूय कामदारांचेर आसरो दिना ताका आनी सांगना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक की तूं ताका काडूंक शकना ताकाच घेवन कंटिन्यू कर म्हणून। पूण आयज आमी एमडीचेर आनी कादंबा चेअरमॅनाचेरूय प्रोटेस्ट मारता। दुसरें म्हणल्यार जरी तर आयच्या दिसा भितर ते आमच्या कामदारांक घेयना जाल्यार आमचो धरना चालूच आसतलो आनी चड सांगाटेन आमचे कामदार कादंबाचे जे आसा ते सगळे कामदार तांकां तेंको दितलो। सगळे बस स्टँडाचेर साखळे बस स्टँड बिचोली बस स्टँड पोंडा बस स्टँड म्हापसा बस स्टँड मडगांव बस स्टँड पणजे बस स्टँड हे सगळे कामगार आयज मूर्त स्वरुपान जे प्रायमरी आमी हे निशेध व्यक्त करपाक हांगा येयल्ले आसा। आमी मिनिमम वेजीस जे आतांच गव्हर्मेंटान आमकां हरशी ते मान्य ना 287 रुपीज तरी आसतना ते 287 रुपीज मिनिमम वेज अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट करिना। आमची मागणी आसा तांकां 600 रुपया पर डे दिवचे म्हणून पूण ती पासून मागणी अजून आमची अर्दकोटी दवरल्या आनी ह्या कामगारांक 1 मार्चानसून कामार येवं नाका म्हटलां म्हणून आयज आमी मॅनेजमेंटाचो निशेध मारपाक तसोच गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तशेंच गोंयच्या राज्यपालाक आमी विनंती करता की हितून तुवें जातीन लक्ष घालून मायेन प्रेमान लक्ष घालून आमचो प्रश्न सॉल्व करचो म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता।